नमस्कारू. हांव वसुधा राधाकृष्ण कामत अहमदाबादातून उलयतर आसा. हांव बॉम्बे व्हड जाल्लेली आनी व्हार्डीक जातरी हांव अहमदाबादा आयली. मेगल म्हणू कडपाडी राधाकृष्ण कामत कॅलिकोंतू कामां आशिल्लीं. आमकां 2 चेल्यो, रश्मिता कामत मुंबईत आसा आनी रंजना कामत जेड्डा सौदींत आसा. तांकां दोगांकय एक एक चेल्ले आनी दोगूय तांगेले चेडू इंजिनियरींग करतर आसाचे. हांव हांगा CBSE स्कुलांतू 25 वर्स काम केलां. आतां हांव रिटायर्ड जाल्या आनी आमी दोगूय इवन मेगल बामणूय आतां रिटायर्ड जाले आनी आमी दोगूय आतां रिटायर्ड लायफ एन्जॉय करतर आसाची. हांगा आमी मस्त संस्थेंतू मेंबर्स आसाची आनी मस्त नमुने तांगेली एक्टिविटी आसा. आमी GSB सभा अहमदाबादांतूय मेंबर आसाची आनी दोगूय आमी लायक कोन्न थंय सगळे एक्टिविटी पार्ट घेताचे आनी गम्मत करतर आसाची. हांव तुमकां एक सान काणी सांगता. आषाढ एकादशीक पुरा जेन्ना वारकरी म्हणटात ताका, ते जन जी विठ्ठला मेळू वताची, ते वारकरी आषाढ एकादशीक प्रतिवरस वताची. प्रतिवरस तांणी वटूची वतर आपचे विठ्ठलान नांव घेवचें, भजन करचें आनी ते ताळ आनी मृदंगांनी घेवन नंतर तांणी विठ्ठला मेळच्या वचें. आनी कशी वता तांकां एक एकली तांगेल वटू जॉयन जाताची, मेळतर वताची आनी तांणी गम्मत करताची. इतली खुशेर आसताची की आतांनी आमी विठोबा पळोवच्या वचचें. तांणी वतर आसतना एक सांप्राय चेल्लो ता कशी दिसता, कसं ना न्ही पळयला हांवें विठोबाक. अरे एकलो वता म्हण आनेकलो वता कसले गम्मत आसा. तर तो अशी तो राबाव एकल्या निमगीता म्हण तो 2 जाणां राबयता. 1 मिनीट राबला म्हाका तुका कसं की निमगूचें आसा. कसलें म्हण आनी त्या मनशा तो सांगता की कसं म्हळ्यार तुमी कोणी विठोबा पळयला हांवें. तो म्हणालो ना मी पळयली. तर मग कसं नाही विठोबा मेळू वता, विठोबा पळोवचें वताची. अरे कसं विठोबा पळोवचें वता, सुरवे मनीस वता तो 2 वता 3 वता, एका म्हाका एक वतर रावचें वटू. अरे विठोबा आसूं थंय वतसूं तुमकां कोणें पळयला हांवें ताका आजीताय म्हण म्हणटा. तुमी आपले वटू वतात सकडी वारकरी म्हण वताची म्हण. तेन्ना तो सांगता त्या चेड्याक हांसता तो आनी सांगता आमी आसा पळय चडती सकडी सान गांवची. तुका एक गम्मत सांगता. थंय आमगेले हें आसा खेतीवाडी न्ही आसा, गाद्दो न्ही आसा. तर ते गाद्यांतू आमी कसो करता म्हळ्यार चडती सुणे आसतात, त्या सुण्याक आमी थंय दवरचें. पक्क न्ही कोणें चोरान आयल्यार जावं कसलें हें जाल्यार सुणे आमकां सांगून सुण्याक आमी दवरता. पक्क न्ही एक दीस कसन जाता, एक सुणें एक चोराक पळोवन भोंवच्या सुरू करता. बाकी सगळे न्हिदलेले आसताची रात्री. त्या सुण्यान भोंवकली म्हणून 2 सुण्याक अशी मात्या येता की कसं की एक नमुन्याचे कश्ट आसा. आनी त्या निमित्ती वो भोंवतर आसा. चोर आयला आसतलो कसो नासता म्हण तो भोंवच्या सुरू करता. ताळ भोंवकील पळोवन ताज्या मुखावेल सुण्याक दिसता अरे आमी भोंवतर आसाचे कसं कश्ट आसा आमी कोळका म्हणटा न्ही. त्यांनी भोंवच्या सगळीं सूण भोंवताची. आतां ते सुणी भोंवताची तांतून इतली सुण्यांतू कितली सुण्यान ते चोरा पळयला. खाली एकल्यानच ते चोरा पळयला आनी बाकीची तो भोंवता म्हूण भोंवता म्हळ्यार तांकां गोत्तस. आनी कसल्याक कित्या म्हळ्यार तांकां ते सुरवे सुण्यान भोंवकी लागेल वयर विश्वास आसा. ते विश्वास आशिल्ल्या निमित्तांनी भोंवताचे. तर जे खंय हांगा सुणें इतली एकल्या वयर विश्वास दवरताचे. आमगेल हांतू आमगेल सगळे आमी वारकरी वता म्हणटा पळय तूं तांतू तुकारामान
ज्ञानेश्वरान नामदेवान पुंडलिकान सगळ्यांनी हाका विठोबा पळयला. आतां तांणी पळयला म्हणून तांणी तागे इतली गुणगान गाताची, भजन म्हणटाची, सगळे मस्त नमुन्या भजन म्हणटाची. आनी ते हाजे नेक्स्ट पिढी पुराय जाणांक ताजी ते रूच येयल्या की बाबा ह्या वेळार वचचें आनी विठो वचप. जर एक जनावर, एक सुणें एकल्या वयर विश्वास दवरता तर आमी मनशान दवरून हांवें एकल्या वयर विश्वासू. इतली सांगून जातरी तो मनीशू अपास ते सगळे वारकरे जॉयन जाता आनी भजन म्हणटर वता. विठ्ठल 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 विठ्ठले विठ्ठल 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 विठ्ठले. चंद तो विठोबू राबला इटिगे वैरी, चंद तो विठोबू राबला इटिगे वैरी. कुर्टार हात धोनू राबलाची तो, कुर्टार हात धोनू राबलाची तो. तुकाराम म्हणता आमगेलेची सुख, तुकाराम म्हणता आमगेलेची सुख. खुशी जावन पळोवच्याक तुगेल मुख, खुशी जावन पळोवच्या तुगेल मुख. विठ्ठल 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 विठ्ठले विठ्ठल 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 विठ्ठले. तेदन तो प्राय येयल्लो ताका ते बद्द दिसून तो केदन ते वारकरे ओटू विठ्ठल 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 करून चमकल म्हणून ताकाच गोतना. ते काणी सांगची एक आसा म्हळ्यार आमी एकल्या वयरी विश्वासू दवरका म्हण. धन्यवाद.